विश्वास करूया कोडो सोरो बेडून बदलता क्रिस्मेटाचे मास्रोगत सेवूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. भयणी भावांनो, आमचो देव सदांच आमचे बऱ्याक वावुरता. आज खेरीत भाशेन नेहमी सांत वांटो घेतना ताका दिन वाचुया. हे मोळ, निसर्ग मोळ जे मुंबय जावचें आसलें, गोंय लागचें आसलें, तातूंतली ताणें आमकां वाटयली, आमकां राखली आनी सांबाळली. आमचे दोतोरेर फावो तसलो पावस घातलो आनी सगळी श्रिश्टी थंडगार केली. हाचे खातीर आमी ताका अर्घ्य दिवया आनी सदांच ताच्या मोगांत आमी जिवंक. आनी भोव करून ह्या पिढींतली जे पिढीक लागून आमच्या गोंयांत पुरान आतां दास पडल्या, जायतो लोक मांगूर हिल हांगा हे पिढीक सांपडला, तांचे खातीर आनी आम्हा सगळ्यां खातीर आमकां सगळे तरेचे वायटांतली राख आनी सांबाळ म्हूण हे मिसा बेटीन कोतकोत्यान वांट घेवन मागुया. हांव पातकी सर्पवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे सद्भाग्यून सदांच वार मारीक सगळ्यांक दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. आमेन. प्रार्थया. एक घडयोगीच रावन आमच्या मनांतली खाजगी इंतसां बापाक उबारुया. आज आपलो वाडदीस समारंभतल्या बसत मागुया. मरून गेल्ल्या आमच्या भाव भयणांक शांती सासणाची सवस्काय आनी आमकां एकल्याक हे मिशा बेटींतल्यान प्रत्येक मनशा सवे देवाचो उपकार पळोवंक आनी सगळ्या सवे देवाक पळोवन ताचो मोग करूंक आमकां शिकय म्हूण मागुया. देवा आमचे बापा, तुजी मांडावळ कधीच चुकना. नुस्तें तें सगळें आमचे तावन पयस कर आनी आमच्या फायद्याक पडटा तें सगळें आमकां दी. हें आमी कालते काळजान मागता. आमचे सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. भाग्यवंत पावलून तिमोथाक बरयलेले दुसरे चिटी वेले वाचप. प्रितीच्या जेजू क्रिस्त मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जाला आनी तो दाविदाचे कुडयेंत तावन जल्मला म्हूण मनान दवर.
हें हांवें परगोटलें शुभ वर्तमान आनी त्या पासत हांव गुन्यांवकार कसो कोश्ट भोगता होय. बोनकोणींत पुर्यान गेलां, पूण देवाचें उतर बांदून घालूंक जायना. देखूनच देवान विंचल्यात तांकां सर्गीचें सूख आनी क्रिस्ता जेजू सवें आसा तें थारोवन मेळचे खातीर हांव हें सगळें तांचे पासत सोंसणीकायेन भोगतां. हें म्हणप सारकें, ताचे सोंगी मेल्यां जाल्यार ताचे सोंगी जियेतल्या. थीर गोट आमी रावल्या जाल्यार ताचे सोंगी राज जिखतल्या. आमी अविस्वासी जाल्यार तो मात विस्वास सांबाळटलो, कित्याक आपणाक आपलीच वळख ना म्हूण ताच्यान म्हणून असो. सर्वेस्परा उचीर गोवाय दिवन ह्या वस्तू विशीं तांकां शिडकाय. उतरांचो विवाद करूं नाका, तो आनीक कित्याकूच उपकारो ना, बगोर आयकतल्यांचो नाश करूंक आनी कोश्टां आडकोडींनी जोयतीवंत परगुटलेलो तसलो वावराडी देवा मुखार जावंक जाता तितले प्रयत्न कर. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. म्हणुया, तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गावेल्यान म्हाका चलून व्हर. म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारोक. जबाब. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. सर्वेस्पर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकतल्यांक तो मार्गार हाडटा, खालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलून व्हरता, दुर्बळांक आपली वाट दाखयता. जबाब. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. ताचो कोरार सांबाळटल्यांक आनी ताच्यो आज्ञा पाळटल्यांक सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. आपली भक्ती करतल्यांक सर्वेस्पर आपलें काळीज उगडटा, फकत तांकां आपल्या कराराची तो ओळख दिता. जबाब. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. उद्गार. सर्वेस्पराक चोय, सर्वेस्पराक चोय, सर्वेस्पराक चोय, सर्वेस्पराक चोय, सर्वेस्पराक चोय, चोय, चोय. तुजी समूर्त सांबाळूंक म्हाका शिकय आनी सगळ्या काळजांत हांव ती पाळटलों. सर्वेस्पराक चोय, सर्वेस्पराक चोय, सर्वेस्पराक चोय, सर्वेस्पराक चोय, सर्वेस्पराक चोय, चोय, चोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमान तुका सुम्या. एकदां धर्मशास्त्रांतल्या एकल्यान जेजूशी येवन सगळ्या आज्ञा भितरली पयली वयली खंयची ती ताचे कडेन विचारलें. जेजून ताका जाप दिली. पयली आज्ञा ही, आयक इस्रायला, सर्वेस्पर आमचो देव एकलोच सर्वेस्पर, आनी सर्वेस्परा तुज्या देवाचो सगळे तुज्या काळजान, सगळे तुज्या आत्म्यान, सगळे तुज्या मनान आनी सगळे तुज्या बोडान तुवें मोग करचो. ही पयली आज्ञा. पूण दुसरी एक आसा ती ही, तुजो मोग करताय तसोच तुवें तुज्या पेल्याचो करचो. हाचेहून व्हडली आज्ञा आनीक ना. आनी धर्मशास्त्रान ताका म्हळें, बरें सांगलें गुरुजी, एकूच देव आसा
आनी ताच्या बरोबर दुसरो ना म्हूण तुवें खरेपणी सांगलें. सगळे काळजान, सगळे मनान, सगळे आत्म्यान आनी सगळे बोडान ताचो मोग करप आनी आपलो करता तसो आपल्या पेलेचो मोग करप सगळ्या समर्पणां आनी बलिदाना परस अदीक व्हडतें. ताणें शाणेपणान प्रतिपाल केलो म्हूण पळोवन जेजून ताका म्हळें, तूं देवाच्या राज्यांतावन पयस नाय. आनी हे फुडें ताका विचार करूंक कोणाकूच काळीज जायनासलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी वाखाणणी तुका तुका क्रिस्ता. क्रिस्ता. भयणी भावांनो, फाटले 9 दीस अमेरिकेची खुबशीं शारां उचांबडायक सांपडल्यान सगळो अमेरिकेचो देशूच एके भाशेन उजान बुडला कसो. अमेरिका इज बर्निंग, वायलन्स एवरीवेर. फाटले 9 दीस 40 अदीक मुखेल शारांनी कर्फ्यू घातिल्लो आसा. आनी ह्या कर्फ्यूंतल्यान पुरान लोक रस्त्यांचेर भरलेलो दिसता. दुसरी युरोपाची, सावथ अमेरिकाची शारांनी लोक रस्त्यांचेर आयिल्लो आसा. आनी हाचें कारण म्हळ्यार 40 वर्सांचो जॉर्ज फ्लॉयड पुलीस ऑफिसराच्या हातांतल्यान सोंपलो. तो काळो मनीस आनी ताच्या मानयेचेर दिंबी घालून ताका चिड्डावपी जावन आसलो गोरो मनीस. आनी हाका लागून इतली उचांबडाय जावंक पावल्या की आतां अमेरिकेच्या शारांनी मिलिटरी पुरान येवचेलो वेळ पावला. हो फ्लॉयड ह्या पुलीस ऑफिसरा लागीं मागतालो, प्लीज आय कॅनॉट ब्रीद. म्हजे लागीं आस्कार सुस्कार सोडूंक जायना. म्हजे मानेवेली दिंबी घातल्या ती काड. म्हाका आस्कार सुस्कार सोडून दी. पूण हो पुलीस ऑफिसर आनी ताचे सांगाताक आनीक 3 पुलीस ऑफिसर आसले, तांणी ताचें आयकलें ना. आनी हो जॉर्ज फ्लॉयड थंयच मेलो. बाबा भयणीनो, आयचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता देवाचो आनी पेल्याचो मोग. हो पयलो कायदो, ही पयली आज्ञा आमकां समजता. जुदेव लोकां मदें कायदे पाळप एकदम गरजेचें आसलें. हो धर्मशास्त्री जेजू लागीं विचारता, कारण ह्या कायद्यांक 2 बाजू आसल्यो. एक बाजू, एक कायद्याक आनीक 100,000 धाकटुले कायदे लायलेले आसले. आनी दुसरी बाजू जावन आसली फकत एकूच आज्ञा. हो धर्मशास्त्री पयली आनी वयली आज्ञा कोण जेजू लागीं विचारता. आनी जेजू ताका सांगता देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. आसलो खंय एक जाणटेलो, एन ओल्ड रबाय. ताणें खंय आपल्या शिसा लागीं विचारलें, हाव कॅन यू टेल वेन नायट इज ओवर एंड डे हॅज बिगन. रात सोंपली आनी दीस आयलो म्हूण तुका कशें कळटलें. द डिसायपल थॉट फॉर अ मोमेंट. आनी ताणें म्हळें खंय, घडये जायत रात सोंपली आनी दीस आयलो म्हूण गमता जेन्ना तुज्यान पयसतान एक बोकडी वो एक सुणो हाचे मदें अंतर सांगूं येता. आनी द ओल्ड राबाय ताणें म्हळें खंय, ना, चिंत.
केन्ना रात सोंपली आनी दीस आयलो म्हूण तुज्यान सांगूं येता. आनी हे शिसान खंय चिंतलें आनी म्हळें म्हजे लागीं जायना. तेन्ना त्या राबायन खंय अशें सांगलें, इट इज वेन यू कॅन लूक इन टू द फेस ऑफ एनदर and see that it's your sister or brother. If you can't see, it is still night. तुझ्या दोळ्यांनी प्रत्येक मनशा असावे तुजो भाव वो तुजी भयण म्हूण तूं पळयना तेन्ना अजून तूं काळोखांत आसा. ही अमेरिकेक घडलेली घडणी बाबा भयणीनो, सगळे संवसाराक होच विचार. प्रत्येक मनशा सोबे देवाचो उपकार, प्रत्येक मनशा सोबे म्हजो भाव वो म्हजी भयण कशी कित्याक म्हज्यान अजून पुऱ्यान पळोवंक जायना. केन्ना म्हूण आमी खरो देवाचो मोग आनी आमच्या भाव भयणांचो मोग करूंक शिकतले. मार्टीन लुथर किंग ज्युनियर अशें म्हणटालो, we must learn to live together as brothers or perish together as fools. आमी शिकूंक जाय भाव भाव भशे कशें जियोंक, नाजाल्यार आमी सगळीं पिशी कोची मोत्तेल्या. वय बाबा भयणीनो, आमच्या काळजांत तर इल्लो तरी देवाचो मोग आसा जाल्यार तो मोग आमच्या भाव भयणां सोबे आमी पळयतले आनी तांची सेवा करतले. हो काळ जेन्ना आमी कोविड-19 कोरोना व्हायरसा खातीर झुजसां, जायत्यांनी आपले बऱ्या कोन्यांतल्यान आपल्या भाव भयणां सोबे हो मोग दाखयला आनी पळयला. मोग सोंपून नायची गांठ. होच मोग बाबा भयणीनो आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत करूंक जेजू आमकां वाट दाखयता. मरोपुऱ्यान आनी कुर्सार मरोपुऱ्यान ताणें आमचो मोग केलो. होच मोग न्हूच देवाचो, पूण देवाचो उपकार आसलेल्या भाव भयणांचो आमी करूंक आज खेरीत भाशेन आमकां कृपा हे मिसांतल्यान मागून घेवया. वी मस्ट लर्न टू लिव एज ब्रदर्स or will perish together as fools. भेटवणीच्या वेळार आमी गायन गावया. कालवाराचो येवन C20 पान 30 आनी 6 C20 पेज 36. कालवाराचो येवन ओरोद बाबा वेदीचे बरो आदार जाता. तुजो मोगार पूत तो भेटयता ताका एक व्हडा इग्रोज माता. मोगार बाबा दोयार दोद्रे ही भेटोनी मादू तुगे. मोगार बाबा दोयार दोद्रे ही भेटोनी मादू तुगे. भयणी भावनो, ही आमची बॅच सोरपदवीदार देव बापाक मानतात असली जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. काकूच सरा बापा, तुजेर पात येवन तुका भेटवणी करच्याक ही वेदी भोंवतणी आमी जमल्या. दया करून आमची पातकां बगूस
आनी ह्या बलिदाना वरवीं तुजो आनी आमच्या भाव भयणांचो मोग करूंक आमकां वाट दाखय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवीधर आनी सासणाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमचे सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरुमता. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगुट्टा. थीर बरवशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक आमी ओत्रेकता. देखून सगळ्या दुदां भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती उचारता. पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पो तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. उंच सर्गीन तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंच सर्गीन तुका जय जय. बापा खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उलो घेतलो. तुका दिन बासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातच आनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासनीक करोराचे हें रोगत. पातकेंचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगुटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रेतमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वडय. पुनर्जिवनपणाचो परवांचो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावांबरींची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या पोरसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतून एकठांय जाल्ल्यांची अदी करून येमिसाचे भेटेन आपापल्या घरांनी रावून वेगवेगळ्या यंत्रणां मुखार रावून वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत सजय भाग्यवंत धोरता. आमचो आस्कारी भाग्यवंत मिंगेल आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजूताय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सोर बंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन. आमेन. भयणी भावांनो, देवाचो मोग आनीक आमच्या भाव भयणांचो मोग सांगाताक वेतात. दे आर टू सायड्स ऑफ द सेम कॉइन. भाग्योंजू हांव सांगता, हांव देवाचो मोग करता, पूण तुज्या पेल्याक तूं जोडटा जाल्यार तूं फोटकिरो. मरोपुऱ्यान कुसार मरोपुऱ्यान जेजून आमचो मोग केलो आनी मोगाची खात्री आमकां दिली. आयज हे जेजूचे जेवणांत वांटो घेवन आमकां एक एकल्याक सुरती मागुया. देवाचो उपकार प्रत्येक भावा भयणां सवें आमी अनुभवूंक आनी सगल्यांक आमी एकाच मना काळजान आमची भाव भयणां कशीं लेखूंक. तेन्नाच की आमच्यांनी हें जेजून शिकयलेलें मागणें काळजान तान म्हणूं येता. असलेच मनान आज आमकांय एकामेकाच्या मोगान वाडूय म्हूण बरोबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पळोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली, सोर रागांतली, दुस्मानकायेंतली, क्रोधांतली आमकां वाटाय. दया करून हे जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीचे सुखाक आनी आमचे सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोराखंतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या ससनांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजूर चलयता सासणाच्या ससनांक आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांतीची खुणां दिवया. देवाचे शिळे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. होस्त जेजू ताणें आमकां शिकयलें. सगळ्यान व्हडली पयली आज्ञा देवाचो मोग आनी एकामेकाचो मोग. आमचो मोग केलो देखून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. हे ताच्या जेवणांत वांटून घेतिली आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, तुवें एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. उत्मीक कुंभ्यावाचे मागणे. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत या म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरचिलो कोडसुरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. भाव भयणी आमी सगळीं D6 पान 40 D6 पेज 49.
कामाचो जसो हांवें केला तुमचो वेल्याक तुमी करता तितलें बरें सांगता म्हाका बावले करात मुगे काम एकाचो जसो हांवें केला तुमचो वेल्याक तुमी करता तितलें बरें सांगता म्हाका बावले. कोरोना व्हायरस ही पिढी सुमयार देवाचे काकलुतीचे मागणे. सोर पदवेदारा आनी काकलुतसारा देवा, सोडवून दिवंक तुजो हात मोठवो जालो ना, न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणे आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां भासायलाय. आमचे विनंतींक तुमचो त्राय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगीं पोसरलोले कोरोना व्हायरस ही पिडेच्या भिरांतीच्या चोपक्यांत तुजी भुरगीं सांपडलेलीं आसा. तुजे उतराची पोतवी पाठोय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर. बाबा, तुजी भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जिवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे. आमकां पेकयता तो देव तूं. हे पिडेक सांपडलेल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक गोठाय दी. पिडेस्तांचो इलाज करतात ते वैजकी लोकांक धीर, राखण आनी उर्बा दी. मोर्ताचे तोणीर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्यांक विसो मेळूं. पवित्र आत्म्या, ही पिडा नाश करपा खातीर एक ओखद घडून हाडूंक अभ्यास करतात ते वैज्ञानिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तशीं पावलां घेवंक सरकारी मनशां पासत आमी मागता. सुमया जेजू, तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास धरता. ताचेर बाबार थेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावं, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणेन संवसाराचो मोग केलो. तुज्या शिसा बरोबर आमी उलो मारता. आमकां वाटाय सायबा, आमी मोरता. ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय, पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवं दी आनी तुजे सवें तांकां बोरवांचो मेळूं. सो जावन आसाय आमचो आसरो सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमचे देवा, तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान तूं आमकां पोसताय. जिबेन आनी उतरांनी मात न्हय, बोगोर सोतान आनी कोन्यांनी तुजे ताय आमचो भावार्थ आनी मोग दाखोवंक आनी होच मोग दुसऱ्या सवें आमी वांटूंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां चलय. हें आमी मागता क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं. आमेन. फाल्यां म्हयन्यांतलो पयलो शुक्रार सोदा भाशेन आमचे मीस 7:30 वाजता आनी मिसा उपरांत थोड्यो गडयो आमी परम संस्कारा मुखार सारतल्या आनी जेजूचो आशिर्वाद आमी घेतल्या. खेरीत भाशेन मागुया, आमच्या गोंयांत कोविड-19 केसीस वाडत आसात, त्यो उणें जावंक आनीक आमचे मदें सगळे तरेचे देवाचें बरेपण आनी बरी भलायकी सगल्यांक आसूंक आमची आवडी आनी आमची प्रार्थना देवाक उबारुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्पदविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुका. भाग्यून आंतोनीचे नोवेनांचे मागणे. नोमान तुका भाग्यून आंतोन, तूं फूल निर्मळायेचें आनी अनोद क्रिस्तांवपणाचो. हांव तुका मानतां जाणटिकायेच्या आनी देव मोगाच्या बोडव्या आनी कुशाल बरीच जाता इतले देण्यांनी देवान तुका बोल्ला म्हूण
दिवन भोव खालतेपण काकलूत आनी मिलाग्री करचें देणे. व्हडा बरवशान आनी खालतेपणान हांव तुजे लागीं मागतां. विनोद कर म्हूण हे किरकोळ पातके पासून जो एका आकंदाच्या वेळार तुजे लागीं मागता. भाग्योद आंतोनीचे मजतीन देवा मुखार आमचे उपकार घालुया. मागता त्याच मोगा पासून मिनीन जेजूच्या जो तुवें केलोलो इतले फावटी तुज्या हातार तो खेळटा आसतना एकोंतीक सांपडलेल्यांच्या आदारा तूं वळखताय कितली म्हाका गरज ती ह्या देण्याची जें तुजे वरवीं हांव मागतां. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. शेवटाचें गायन गावुया पवित्र बॅड मिसाची F17 पान 9 आनी 3 F17 पेज 93. पवित्र बॅड मिसाची जाली काबार सुर्गीचे सूख देवले आमच्या काळजात दुनिया हारगा आमची दुका सोबात केलोय मूळ मोला व्हरतो उपकार करून आमची काळजा तुझे आकार तुय भेटून तुका सगळो आमचो भाव आमचे मिस्केराच गांवचे नाकोबार तुज्या एकवटान सातलोल्या संवसार